आजची अपडेट म्हणल्यार कोविड केसीस खूब वाडीत आसा। तशेंच टेस्टिंग जाता, टेस्टिंग दिसाक 200-250 टेस्टिंग करतात, तितून भितरले 70-80 लोक पॉझिटिव्ह मेळटात। केसी वाडत आसात। तशेंच लोकांक पॅनीक सिट्युएशन निर्माण जाल्यार खूब जाण डेथ बी जातात। लोकांक थोड्या कळप बी ना फुडलो मनीस पॉझिटिव्ह आसा काय ना तो बी म्हणून अशें बी निर्माण जाल्लें आसा। काही लोक अशें बी म्हणटात मार्केटान भितर टेस्टिंग करून गेले म्हणटकीर डायरेक्ट लोक घर वचनात, मार्केटात सामान घेवपाक वयतात, मागीर चुकोन तेंय बी टेस्टिंग जावंक शकता म्हणून लोकांनी एक जबाबदारी घेवची आनी टेस्टिंग जो करून कोण वयता तो टेस्टिंग करून डायरेक्टली घर वचचो आनी जेन्ना रिपोर्ट तर पॉझिटिव्ह येयलो जाल्यार तेणी घरा कडेन रावचें, ना जाल्यार पॉझिटिव्ह जर नेगेटिव्ह येयलो रिपोर्ट जाल्यार तेणी मार्केटाक भोंवपाची अशी लोकांनी उलोवणी चलता आतां। तशेंच सांगपाची म्हणल्यार मुद्द्याची गजाल म्हणल्यार कुडचड्या भितर आज मार्केटां भितर मोठी गर्दी आसलेली, म्हणल्यार अशें दिसून येयलें म्हणल्यार एक सोशल डिस्टन्स मेंटेन करपा जाय अशें दिश्टी पडलें। कित्याक कारण म्हणल्यार अशें दिसून येयलें की सकाळीं एक म्हणल्यार मार्केट उगडें आसतलो, बेगीन वचून सामान घेवचें। आनी मुद्द्याची गजाल सांगपाची म्हणल्यार डेली जे लोक येतात तेच लोक मार्केटात दिश्टी पडपाक लागले। तशेंच आमी कुडचड्यार पळोवपाक गेल्यार एक नंतर जो बाजार बंद जालो तेन्ना पयल्यार मात एक गाडी दिश्टी पडनासली रस्त्यार, कोण यो वच करताले। तशेंच मार्केट फूल बंद आसलो, फकत फार्मासी उगड्यो आसलेल्यो। तशेंच आमी सांग्यावयली अपडेट सांगपाची म्हणल्यार सांग्यार आज लोकांची गर्दी नासली, त्या प्रमाणे गर्दी नासलेली। आनी सांग्यार मेन सांगपाची म्हणल्यार जो एक्स MLA सुभाष फळदेसाय आसा तो स्वता रिक्षेन बसून अनाउन्समेंट मारता वॅक्सीन घेया म्हणून आनी आख्खी कॉन्स्टिट्युएन्सी रिक्षेन भोंवता। तशेंच आमी जेन्ना ते संपर्काक येयले तेन्ना आमी ताका विचारलें कोवीड सेंटराचेर तुमचें कितें मत काय म्हणून, ते आमकां ऑलरेडी सांगलेलें आसा। एक तेणी गेस्ट हावस जे सांग्यार म्युनिसिपालिटी आसा तितून भितर तेंका कोवीड सेंटर करपाचो विचार आसा, तेंचो डिस्कशन चालू आसा म्हणलां। तशेंच वाडे हांगा एक हॉस्पिटल आसा जे केन्नाच उपयोग जालें नासलेलें, ते बांदलेले ते हॉस्पिटला ते कोवीड सेंटर करपाची विचारान आसा म्हणून, आनी तेणी त्या बद्दल डेप्युटी कलेक्टर आनी हेर ऑथॉरिटी आसा तेंचे डिस्कस करून इन्स्पेक्शन बी केलां म्हणून अशें तेणी आमकां सांगलेलें आसा। तशेंच पळोवपाक गेल्यार कोवीड केसीस बी हांगा वाडलेले आसा, डेथी बी जातात हांगा। म्हणटकीर अशें आसा लोकां भितर एक भंय निर्माण जाल्ली आसा। काही प्रमाणांत लोकांनी विचार बी करपाची गरज आसा, सोशल डिस्टन्स मेंटेन करपाची, तशें सॅनिटायज हात करपाचे, तशें मास्क घालपाचे, हे लोकांनी विचार करपाचे आसा। पूण लोकांनी बाजारांत वचून जी गर्दी आसा ती गर्दी टाळावी अशी लोकांची मागणी आसा। तशेंच आमची बी मागणी आसा लोकां फुडें, लोकांनी बाजारांत वचून गर्दी करची न्ही, सामान घेवपाक एक केन्ना वचून सामान घेवपाचें, डेली यो वचो मार्केटांत करची न्ही अशी लोकां कडेन मागणी आसा। कुडचड्या वयल्यान मयूर नायक, प्रुडंट मिडिया खातीर।